भरता भितू 10 मीटर, 2 बसाचो 5 मीटर 6 मीटरान कमी जाता, 14 टन भरून धाडटा. म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंटा काय लुटता आणि गोवा गव्हर्नमेंटा काय हे लुटता. मोपा एअरपोर्टार काम करतात ते. तुमकां आतां कोण GMR पे करता गव्हर्नमेंट कशें कितें? आमकां पे करपाक अजून पर्यंत माझं आमकां रेटच जावंक ना म्हणून हांवें लावकच ना गाडयो. पूण कितें असं म्हळ्यार करता आपण कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून आतां कितें आहा, GMRन एक कॉन्ट्रॅक्टर दिल्लो इन्सुले हो आमकां खबर आसलो सावयर म्हणून. पूण हॉली क्रॉस ट्रान्सपोर्ट आतां तेतून MB वेंचर्स म्हणून दुसरो उत्पन्न जाला. म्हणून आम्ही त्याच्याकडे कितें तरी प्रूफ मागले, बाबा तू ट्रान्सपोर्टर म्हणून ट्रान्सपोर्टराक कोणाक दिला जाल्यार तेचे कडेन कितें तरी बायलांचो आसूंक जाय न्हू, तेचो एग्रीमेंट आसतलो न्हू, की त्या एग्रीमेंटा प्रमाणे तुका कितें येता काय येता हें दाखय म्हणलें जाल्यार तो दाखोवपाक रेडी ना. आयज गोंय सगळे ट्रक वरले, म्हाजे भाव हांगासर सगळे स्ट्रायकाक वरले. एक तांकां खूब हांगासर गव्हर्मेंट आहा, हो आमचो बाबू आजगांवकर डेप्युटी CM आहा, हो फकत कमिशनाचो मनीस आहा. हांकां पयलीं गरीब लोकांच्या पोटार सगळ्यांचेच आड येता, हांकां पयलीं हेंचे प्रॉब्लम सॉल्व करून दिवचे तेणी जाता तितले बेगीन. आनी बाबू कडेन जायना जाल्यार CMन हितून मदें हें घालून तेंचे प्रॉब्लम भितर मदें पडोन हेंचे प्रॉब्लम सॉल्व करून दिवचे जाता तितले बेगीन. आमची गाडयो सगळे उबे करून दवरला. मोपा एअरपोर्ट ते चलता ते बंद जावचे आनी ते अशें कांय आमचें हें ना. आमचें मेन हें कितें आसा हितून की आमकां तो रेट मेळोंक जायो, तो रेट जो आमकां म्हणजे प्रत्येक गाडयेकाराक तो परवडटा असो तो रेट मेळोंक जायो. तेचे ते किलोमिटर्स आसा, म्हणजे लोडिंग पॉयंट टू अनलोडिंग पॉयंट खंय खंय तरी हें जाता, म्हणजे 1-2-3 किलोमिटर फाटीं फुडें करतात ते 40 किलोमिटरच दितात. एक्चुली तो 40 जाता, 43 जाता, 42 जाता, 45 जाता जाला. आमी सुद्दां काडलेलो, आमी पळयलो स्वता. ते एक जावंक जाय. ओवरलोडींग जाता, ते ओवरलोडींग जावचें न्हू. एज पर RTO रुला प्रमाणेच ते चलोवंक जाय, अंडरलोडूच चलोवंक जाय. RTO कित्याक सांग, मागीर वाटेर रोडाचे त्रास हे त्रास आमकां ते करपाचें ना. आनी एक प्रॉब्लेम आसा म्हणजे तेंचो कितें की तेंच्यांनी लास्ट टायम ते हांगा सरले आंध्राचे खंयचे तरी 10 व्हिलर्स हाडलेले, तांकां लागून हे एक्चुली स्टार्ट जाले ताका लागून चड. तेंच्या आमच्या पेंडेन आसात गाडयो, आमच्या युनियनान आतां इतल्यो गाडी आसा, 150 गाडी आसा, जाल्यार आमकां भायले गाडयेची गरज ना एक्चुली. तरी सुद्दां तेंच्यांनी ते भायल्यो गाडी हाडलेले, आंध्र प्रदेशाच्या आनी तामिळनाडूचे खंयचे तरी हाडलेले 6 व्हिलर 10 व्हिलर 5 गाडी व्हडल्यो गाडी हाडलेल्यो. ते आमी तांकां सांगले ते आमी चलोवन दिवचे ना. मोपाक आमचे लोकल पेडण्याचेच गाडयो चलतल्यो, हो आमचो स्टँड आसा. युनियनान मोर दॅन 150 ट्रक्स आसा, रजिस्टर्ड आसात, ते आमच्या गाडयो चलपाचे. आमी जर आमच्या कडेन जर जायना पॉसिबल, जर 150 ट्रक्स सुद्दां आमची माल तांकां सप्लाय करपाक जर जायना तर तेंच्यांनी 10 टायर हाडपाचे. पूण आमकां तेंच्यांनी विचारूंक जाय आसलें एक्चुली तेंच्यांनी आमी कॅपेबल आसा कंप्लिटली ट्रान्सपोर्ट करपाक, तेंच्यांनी हे 10 टायरचे गाडयो हाडपाच्यो न्हू. रेट कितलें डिझल कन्ज्यूम करतली गाडी एका ट्रिपीक, तितलेंच भाडें त्या गाडयेकारांक मेळोंक जाय, म्हाका मेळोंक जाय, म्हाज्या भावांक हे सगळें मेळोंक जाय. इतले आमची मागणी आसा. पेमेंट जो आसा लॉंग टर्म 3 म्हयन्याचो वेटिंग पिरियड दवरतात पेमेंट, तो सुद्दां एक खंय तरी एक म्हयन्यान जर बिलींग जालें जाल्यार एक 10 दिसांनी 15 दिसांनी 1.5 म्हयन्यान तरी हो बील पडोंक जाय. जे जायना, जे आयज आमचे भाव थोडे चलयतात आनी तांकां जो रेट आसा, इवन लो रेटीक सुद्दां जे गाडयो चलयतात तांकां सुद्दां रेट पेमेंट्स मेळना. तुमची मागणी जाय सर तुमी अशेंच स्ट्रायक धरतले? हय, आतां आयज आमी दवरल्या, आयज आसतल्यो गाडयो अशेंच मागणी आमच्यो हे फुलफील जाय पर्यंत. फाल्यां आमी अशेंच रावतले, पळोवया कितले दीस उरता ते. शिक्षणान केला तेका पूर्ण पार्टी एक्झॅक्ट बरो म्हाका आनी आमी करता. सांगपाचें म्हटल्यार गेले लॉकडावना खातीर गेल्या 2 वर्सां म्हाका दिसता ट्रक सगळ्यांनी कोणीच कांय गाडी भायर काडूंक ना आनी कोणी कांय जोडूंक ना. आनी आतां हो टायम येयलेलो की काय तरी 4 पयशे करपाचे आनी तो टायम म्हणटा तो आमीच हो हाडलेलो आसा. म्हाका दिसता की 10-15 वर्सां पयलीं आमी कोलवाय पूल ब्लॉक करून तो एअरपोर्टाक आमी निशेध एअरपोर्ट जावपाचो म्हणून आमी एक पूल बंद केल्लो. पण तो तेजो अर्थ आमचो हेतू कितें आसलो की पेडणेकारांक कितें तरी हेजो फायदो जावपाक जाय. पण आज ते तशें कांय जावंक ना. पेडणेकारांक म्हाका दिसता म्हाका दिसता आमच्या मिनिस्टरान जे प्रॉमीस 2017 जे प्रॉमीस केल्ले की एअरपोर्टाचो फायदो आमी आमच्या पेडण्याच्या लोकांक मेळटलो, तो आज कांयच खंयच मेळना.
सो हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की तेणी हांगा थंय एअरपोर्टाचे एक बरो ऑफिसर डिप्लॉय करपाक जाय. ऑफिसर म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफिसर डिप्लॉय करपाक जाय आनी त्या ऑफिसरा मार्फत ह्या एअरपोर्टाचे सगळे हांगासर जे कमिशनर आहा ती सगळी बंद करपाची गरज आहा. मोपा एअरपोर्ट हो कमिशनराचो एअरपोर्ट जाल्लो आसा. प्रत्येक गोष्ट थंय इवन एक खडीचो एक मातीचो कण सुद्दां थंय कमिशना शिवाय थंय चलना ना. सो पाणी सगळे म्हटल्यार जी जी गोष्ट आसा इवन गाडी सुद्दां भितून सरपाक जाल्यार कमिशन दिवचें पडटा अशें आयकपाक येता. भितून एक गाडी एंट्री करपाक जाल्यार कमिशन दिवचें पडटा. सो हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की तेणी एक ऑफिसर हांगा गव्हर्मेंट ऑफिसर डिक्लेअर करपाचो जेणे करून हे मोपा एअरपोर्टाचे कामे सुरळीत जातलें आनी पेडणेकारांक न्याय मेळटलो ते सांगपाक जाता एप्रील 12 तारखेर जेन्ना नवीन आमदार निवडून आयल्लो 2017 विधानसभेच्या निवडणुकीत तेन्ना मोपा एअरपोर्टाचेर एक स्ट्रायक केल्लो की स्थानिकांक नोकऱ्यो जाय, स्थानिकांक रोजगार जाय, ह्या हेतून काम बंद उडयल्ले आनी त्या आंदोलनाक सगळ्या पेडणेकारांनी सपोर्ट केल्लो. पूण 2 दिसां उपरांत 14 एप्रील 2017 ह्याच आमदाराचेर थंय वचून नाल्ल फोडलो आनी काम सुरवात जालें आनी सगळ्यांनी आमी गृहीत धरले की सगळ्यांक आमकां नोकऱ्यो मेळटल्यो, रोजगार मेळटलो. पूण 2017 आयज आमी 2021 आसा. आयज जायते प्रॉब्लेम क्रिएट जायत आसा. आयज हे ट्रक ओनर हे आमचे गांवचे, आमचे पेडणेचे पेडणेकार हे हांगा कित्याक जमले हो प्रश्नचिन्ह आसा. जेन्ना 2017 तेणें सांगलेलें की आमचे सगळे प्राधान्य पेडणेकारांक मेळटले जाल्यार आयज ही परिस्थिती कित्या खातीर. आयज मोपा एअरपोर्टाचेर कमिशन बेसिसाचेर सगळे धंदे चलतात. आयज ह्या ओनरांचे ह्या भावांचे मागणे कितें आसा की आमकां मार्केट व्हॅल्यू प्रमाणे आमकां ती ट्रीप वायज आमकां पयशे मेळचे. पर टन तेंचे कितें मागणे आसा ते पर टन पर किलोमिटर अशे तेंचे मागणे आसा जेणे करून तेंचे डिझल सुट्टले, ट्रकाचे ड्रायव्हर आसा ते सुट्टले आनी तांकांय कितें तरी उरतलें म्हणून. कारण 150 ट्रक ह्या ट्रक असोसिएशनाक रजिस्टर केल्ले आसा. एकंदरीत आमी विचार केलो जाल्यार 150 ट्रका फाटल्यान 150 ड्रायव्हर जाले, तेंच्यो फॅमिली जाल्यो, ओनरांच्यो फॅमिली जाल्यो, एकंदरीत 1000 लोकांचो उदरनिर्वाह ह्या ट्रक वेवसायाचेर चलता. आयज आमच्या ह्या स्थानिकांक हांगा ट्रक न लायता आयज कॉन्ट्रॅक्ट काडून तुमी महाराष्ट्रान दितात आनी खंय दितात. मोपा एअरपोर्ट खंय चलता, मोपा एअरपोर्ट खंय डेव्हलप जाता पेडण्यान आनी आमकां ह्या पेडणेकारांक डावलून भायल्या लोकांक कॉन्ट्रॅक्ट कित्याक दितात.